भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो नमस्कार. आयच्या दिसा आमच्या कर्नाटका इगर्जे मतेंत एक चारित्रीक घडीत घडचें आसा. आमच्या लागशिल्ल्या शिवमोगा दियेसीसीक नव्या गवळ्याचें दिक्षणेची संभ्रमणी शिवमोगाच्या कॅथेड्रलांत चलची आसा. बाब फ्रांसीस सरावो जेजुईत मेळाचो मूडबिद्रे गांवचो शिवमोगाचो गवळी बाब जावन नेमक जाला. संतोशाची गजाल, संभ्रमाची गजाल. परत्यान तांकां तुमच्या आनी आमच्या सुमेस्तांच्या नांवी सुभाशय पाठयता आनी बरो गवळीक वावर आशयता. आनी असल्या एका चारित्रीक घडीता भोंवती आमी आमचो नियाळ कालचे दिसा सुरवातला. थोडीं सवालां आमच्या मतींत उदेरलीं, ताका जापी सोदून काडूंक आमी प्रयत्न केला. ही आमचें प्रयत्न आमी मुखार सून व्हरया. आनी थोडीं सवालां कितें आसात ताका आमी जाणवाय आपणावंक प्रयत्न करया. कालची सवालां जापी रुसलीं आनी ह्यो संगती आमकां कळीत नातल्यो अशें बरें मागून आमकां संदेश धाडिल्ले आसात. तुमकां देव बरें करूं. सांगतच तांच्या मतींत आसलीं थोडीं सवालां तांणी आमचे लागीं विचारलेलीं आसात. तशें तांची आनी आमची सगळ्यांची सवालां सांगाता घालून आयचो हो अवस्वर तुमचे मुखार प्रस्तूत करूंक खुशी व्हरता. दियेसीसीक एक बिस्प आसा. बिस्प कितें, ताचें नेमकपण कशें चलता तें आमी समजून घेतलें. तर दियेसीस म्हळ्यार कितें? वॉट इज अ डायसीस? दियेसीस म्हळ्यार भौगोळीक रितीन आढळत्या खातीर क्रिस्ती समुदायाचें विंगडन. आढळते खातीर भौगोळीक रितीन क्रिस्ती समुदायाचें विंगडन. सगळ्या भारतांतल्या क्रिस्तवांक चलोवचें कश्टांचें काम. त्या देखून कितें जालां, भारतांतली इगर्ज आतां प्रांत्य जावन विंगड केल्या, रिजन म्हणटा आमी. आनी प्रांत्य दियेसीस जावन विंगड जाल्या. आनी परत्यान दियेसीस फिरगोजो जावन वांटे केल्यात. आनी फिरगोज्यो परतून वाराडो जावन सांगाता हाडल्यात. तशें म्हणटाना जायत्यो फिरगोज्यो सांगाता येताना एक दियेसीस जाता. शिवमोगा दियेसीन साबार 22 फिरगोज्यो आसात. आनी बिस्प जावन आसा ह्या दियेसीसचो श्रेश्ठ शिकोणदार आनी गवळी. दियेसीसींतले याजक, दियोकोनो, धार्मीक आनी लायक बावार्थी ताचे तबेन येतात. बिस्प सगळ्या दियेसीसीच्या आत्मीक वाडावळेक वावुरता. सगळ्या दियेसीसींत तोच श्रेश्ठ याजक, श्रेश्ठ शिकोवपी आनी साक्रामेंताचो वारेस्तार. सुवार्ता परगट करचें काम ताणें पुरत्या मापान करूंक आसा. त्या देखून एका दियेसीसींत बिस्पत बिग सायब वा व्हडलो सायब म्हूण येता. व्हरती जबाबदारी ताच्या हाताखाल आसा. आनी अशें आसतना याजकां वयर एका बिस्पाक कसलो अधिकार आसा? तो दियेसीसचो मुखेल राखवली. तरी याजक भावांक तो एक इश्ट भाव आनी बापोय. हो संबंद याजकां आनी बिस्पां मदें वृथा जावचो भोव गरजेचो आसा. हांव एक बॉस, तुमी म्हजे हाताखाल आसचे म्हणचो
तो एक सर्वाधिकारी धोरण वा मनोभव आयलो तर खंयच्याय एका गवळ्यातय दियेसीसीचें आडाळतें चलोवचें भोव कश्टाचें, मात्र न्ही हाचो दुश्परिणाम भावार्थी लोकांचेर पडटा. त्या देखून तो मुखेल गवळी वयतरी याजकांक आनी त्या दियेसीसीच्या लोकांक तो एक इश्ट जावंक जाय, एक भाव जावंक जाय, एक बापूय कशें ताणें मुखेलपणू दिवंक जाय. आनी याजकांक तोच एक मार्गदर्शक, जोगती वाट दाखोवचो, खरें मुखेलपण दिवचो व्यक्ती तो. आनी याजकांच्या आत्मीक, मानसीक आनी विचारवंत जिणयेक बिस्पान तेंको दिवंक, आदार दिवंक आसा. आतां बिस्पा विशयंत तुमी आयकलें. आमकां एकलो आर्च बिस्प आसा न्ही, बेंगळूर आर्च दियेसीज, आनी अदीक मन अदीक दोतोर बर्नर्ड मोरस आमचेच कुप्पे पदाव फिरगजेचो तो आर्च बिस्प. जाल्यार आर्च बिस्प म्हळ्यार कोण? थोड्या दियेसीजीक सांगाता घालून प्रांत्यवार एका दियेसीजीक हर सगळ्या दियेसीजीचे वयर मुखेलपणाचें सुकाण दितात. ती दियेसीज आपल्या तबेन येवच्या हर दियेसीजीक आत्मीक आनी हेर मुखेलपण दिता. आनी ते वडील दियेसीजीक आर्च दियेसीज म्हण आमी म्हणटा. थोड्या दियेसीजीक सांगाता घालून तांचे वयर मुखेलपण एका दियेसीजीक दिवचें आनी त्या दियेसीजीक आर्च दियेसीज म्हणचें, आनी तांच्या बिस्पाक आर्च बिस्प म्हणून नांव आसा. हांवें म्हळें कर्नाटकांत 14 दियेसीजी आसात आनी हांकां आर्च दियेसीज खंयची? बेंगळूरची. आनी आर्च बिस्प बेंगळूरचो. प्रस्तुत मनदीक दोतोर बर्नर्ड मोरस. आतां हाचें काम कितें? आर्च बिस्पाक उरिल्ल्या दियेसीजी वयर विशेष कांय हक्क ना जाल्यार एका दियेसीजीच्या बिस्पान राजिनामो दिवन वा देवादीन जावन तांच्या कन्सल्टर्स म्हूण कोण आसात तांणी 8 दिसां भितर एका आडळतेदाराक, डायसिजन एडमिनिस्ट्रेटर म्हणटा आमी, ताका विंचून काडूंक ना तर तसल्या संदर्भार आर्च बिस्प त्या दियेसीजीक एक आडळतेदार नेमता. दियेसीजींत एका बिस्पान 52 वर्सां जाताना ताणें राजिनामो दिवंक आसा. तो दिल्ल्या वेळार वा बिस्प अंतरलेल्या वेळार थंयसर बिस्पाचो हुद्दो खाली पडटा. आनी त्या वेळार कितें करूंक जाय? त्या दियेसीजाच्या कन्सल्टर्स म्हूण कोण आसात, सल्लागार म्हूण कोण आसात, बिस्पाक लागशिल्ले तांणी सांगाता येवन एका आडळतेदाराक नेमक करूंक आसा. 8 दिसांनी तें काम जाय. तें जावं ना जाल्यार त्या संदर्भार आर्च बिस्प त्या दियेसीजेक एक डायसिजन एडमिनिस्ट्रेटर नेमक करता आनी तें ताचें काम जावन आसा. बिस्प, आर्च बिस्प हांचे विशयंत आमी समजून घेतलें. आतां आनीक थोडे वांटे आसात. ते कितें म्हळ्यार ऑक्झिलरी बिस्प आनी कोजितोर बिस्प. हे दोगी दियेसीजच्या बिस्पाक सहाय्यक. ते कशें सहाय्यक विगार आसा तशें सहाय्यक बिस्प म्हूण आमी सांगी येता. केदळा एका दियेसीजचो गवळी बाप राजिनामो दिता वा तो अंतरता, त्या वेळार कोजितोर बिस्प कोण आसा तो तक्षण दियेसीजीचो गवळी जावन अधिकार स्विकार करता. पूण तसलें भाग ऑक्झिलरी बिस्पाक ना. हो एकच व्हड तफावत तांचे मदें आसचो. बिस्प, आर्च बिस्प, ऑक्झिलरी, कोजितोर. आनी एक वांटो आसा कार्दिनल.
कालच्या दिसा हांवें सांगलें 5 जाणां भारतीय कार्दिनालांची नांवां. प्रस्तुत आमकां लागशिल्लो मुंबयचो कार्दिनल आसा ऑस्वर्ड ग्रेशियस. आतां कार्दिनल म्हळ्यार कोण? कार्दिनल ते बिस्पूच. कार्दिनलाची वर्द म्हणून ना, पूण तांकां एक अधिकार दिवची रीत आसा, ती रोमान चलता. पापासायब तें चलोवन व्हरता. आनी एका दियेसीसीचे आसच्या अधिकारा विशयंत बिस्पो आनी कार्दिनल समान. कार्दिनल म्हणटाना ताका चड अधिकार ना. पूण पापसायब सरिल्ल्या वेळार वा पापसायब राजिनामो दिल्ल्या वेळार, आमच्या आदल्या पापसायबान राजिनामो दिल्लो आसा, त्या वेळार नव्या पापसायबाक विनचो अधिकार कार्दिनलांक आसा शिवाय बिस्पांक ना. हो एक व्हडलो तफावत. आनी कार्दिनल पापासायबान नेमलेले आसात आनी नव्या पापसायबाक विंसचे थंय तांचो पात्र मुखेल आसा. तांकां आमी म्हणटा कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स. आनी पापासायबाक विंसच्या ह्या कार्दिनलांच्या जमतेक आमी म्हणटा कॉन्क्लेव म्हूण. रोमांतसच्या सिस्टीन चॅपलांत नव्या पापसायबाचे विंचोवन चलता आनी थंयसर चलच्या त्या जमतेक कॉन्क्लेव म्हणटात. आनी नवो पापसायब विंचोवन आयले जाल्यार धुवोरू तांणी भायर सोडून नव्या पापसायबाचे विंचोवन जाल्या म्हूण सांगची आसा, सुचावचें आसा. आनी ह्या कार्दिनलांक त्या दाळा पापसायब एक जमत आपयता. प्रत्येक जावन नव्या कार्दिनलांक विंसचे संदर्भार ह्या कार्दिनलांची जमत आपयता, ताका कन्सिस्ट्री म्हणटात. ती रोमांतच चलता. आनी 80 वर्सां बरयल्ल्या आनी ताच्या की जाणट्या कार्दिनलांनी कॉन्क्लेवांत भाग घेवंक आडवरला. 80 वर्साच्या की कोण ल्हान आसा तांणी मात्र नव्या पापसायबाक विंसच्या त्या एका चुनावांत भाग घेवं येता. आनी पापा जुआन पॉल दुसरो, आतां तो सांत जाला, ताणें पटयल्ल्या एका विश्वपत्रांत कार्दिनलांचो संख्यो म्हणजे पापाक विंचून काडच्या कार्दिनलांचो संख्यो 120क सीमीत केला. तितल्या कार्दिनलांनी मात्र थंयसर तितल्या कार्दिनलांनी मात्र त्या कॉन्क्लेवांत भाग घेवन नव्या पापासायबाक विंचून काडी येता. आनी ह्या कार्दिनल कितें करतात की म्हळ्यार पापासायबाक तवळ भेटोवन इगर्समतां चलोवचें थंय मार्गदर्शन सल्ला सुचना दितात. आतां आनी एक सवाल आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो. बिस्पो, आर्चबिस्पो, ऑक्झिलरी, कॉजितोर, कार्दिनल आमी पळयलें. थोड्यांक मोन्सिंजोर म्हणून आपोवचें तुमी आयकलां. तर मोन्सिंजोर म्हळ्यार कोण? ताचो अधिकार कितें? मोन्सिंजोर बिस्प न्हय, तें एक टायटल, एक बिरुद मात्र, एक गौरवाचें बिरुद दियेसीसींत एका याजकाक मेळचें म्हूण येता. आनी मोन्सिंजोर म्हणच्या शब्दाचो नीज अर्थ आसा सायबा वा माय लॉर्ड. फ्रांसांत बिस्पांक अशें जराल रितीन आपोवचें आसलें. दियेसीसींत कोणाय एका याजकाक मोन्सिंजोर म्हूण आपयतात जाल्यार तें बिरुद त्या याजकान त्या दियेसीसींत दिल्ल्या विशेश सेवे खातीर मात्र सोडल्यार खंयच्या एका अधिकाराच्या लेखान न्हय.
पूण आतांच्या पाप साहेबान कितें केलां ही दस्तूर काडून उडयल्या. पाप साहेब एक बिस्पुगी, पाप साहेब एक बिस्पुगी, हे सवाल भोव वासबी खंडीत जावन पाप साहेब एक बिस्पो, रोमाचो बिस्प, रोमाच्या दियेसीचो बिस्पो. आनी ह्या दिसांनी हर एका आयतारा पाप साहेब रोमाच्या एक एका फिरगजेक गोवळीक भेट दिवन आसा. म्हणजे आपणाच्या परजेतय ताचो हुस्को आसा आनी त्या देखून तो फिरगजेक भेट दिवन आसा. आनी रोमान ताची खंयची फिरगज सान जुआंव लातीन बासिलिकाचो विगार, तो ताची फिरगज वा ताची दियेसीचें कॅथेड्रल थंय वातिकनान तो वस्ती करता जाल्यार वातिकनाच्या भायर आसच्या सेंट जॉन लॅटरन बेसिलिका थंयचो तो विगार आनी थंयसर वेचें बागी म्हाका मेळिल्लें. आनी अशें तो रोमाचो बिस्पो सांगातच आख्ख्या इगर्सुमातेचो मुखेल. आतां आनी एक सवाल आसा, बिस्पाक संस्करणी दिवचें, कॉन्सक्रेशन, ऑर्डिनेशन, आनी एक ताका स्थान दिवचें वा इन्स्टॉलेशन म्हणटा आमी. हो तफावत आमी समजून घेवंक जाय. हांवें म्हळें बिस्पाची विंचोवन कशी चलता गे म्हूण. अशें विंचोवन जाल्ले उपरांत एका याजकाक दिक्षा, बिस्पाची दिक्षा दिवच्याक आमी कितें म्हणटा, संस्करणी म्हणटा, कॉन्सक्रेशन. आज शिवमोगांत कितें चलता ती संस्करणी. बाब फ्रांसीस येदोळ म्हणसर याजक जावन आसलो, आस्तावन तो बिस्प जाता आनी ताका तेग जण बिस्पो थंयसर बिस्पाची दिक्षा दिते आसात. आनी बिस्पाची दिक्षा दिता आसतना थंयसर तेग जण बिस्पो हाजीर आसतात, उरले आसतात, पूण दिक्षा दितना तेगा जाणां बिस्पांची गरज आसा. पूण एका दियेसीचो गवळी बाब आनी एका दियेसीचेक वर्ग जाता आसतना ताका थंयसर नव्यान दिक्षा दिनात. कित्याक तो येदोळूचो गवळी जावन दिक्षा जोडल्या, पूण आनी एका दियेसीचेक वर्ग जावन वेता आसतना ताका त्या दियेसीच्या मुखेल इगर्जेंत वा कॅथेड्रलांत भावार्थ्यांचो जोमो स्विकार करता आनी त्या दियेसीचो अधिकार ताच्या हाताक मेळटा. आनी ताका म्हणटा आमी इन्स्टॉलेशन वा प्रतिश्ठापन वा स्थान दिवप म्हूण. आतां आमकां कळीत आसा शिवमोगा दियेसीचो आदलो गवळी बाब जावन आसलो अदीक मानादेक दोतोर जेराल्ड आयझॅक लोबो. आनी जुलयाच्या 17 तारखेर 2012 इस्वेर उडपी दियेसीज जल्माक आयिल्ली. नव्यान उडपी दियेसीज जाल्ले आनी ताचो पयलो गवळी जावन बिस्प जेराल्ड लोबोको नेमल्लो. आनी ऑक्टोबराच्या 15 तारखेर कार्मेलीत सांतीन आविलाची सांत तेरेज तिच्या परबे दिसा उडपी दियेसीचें मुखेलपण ताका दिल्लें वा ताका त्या दियेसींत इन्स्टॉल केल्लें वा स्थान दिवप ताका अधिकार दिल्लो. ताका परत्यान वर्द मेळोवना, पूण नव्या दियेसीचो अधिकार ताका दिल्लो मात्र. हो जावन आसा तफावत एका बिस्पाची दिक्षा आनी एका बिस्पाक अधिकार दिवच्याचो. आतां बिस्प म्हणटा आसतना जायत्यो संगती वा संकेत आसात. ताची जबाबदारी आनी ताचें मुखेलपण सुचावचें. हें कितें म्हूण आमी समजून घेवया. पयल्यान पयलें कुरीस आसा. लात्या भाशेन ह्या कुर्साक पेक्टूस वा पेक्टोरल क्रॉस म्हणटा आमी. पेक्टूस म्हळ्यार लातीन भाशेन हर्दें. आनी बिस्पाच्या
बिस्पाक तुम्ही पळयलें जाल्यार ताच्या हृदयार एक कुरीस उमकळटा आनी ह्या मुखांतर कितें कुर्सायिल्ल्या जेजूचे कश्ट नियाळणो सर वायट हातावन सुटका सोडूंक आनी दुस्पना विरोध झुजोवंक सोम्या लागीं तो मागता म्हणच्याचो संकेत बिस्पाच्या त्या हृदयार उमकळचो त्या कुर्साचो अर्थ ताका आमी म्हणटा पेक्टोरल क्रॉस. आनी एक संकेत बिस्पातें आमकां पळोवंक मेळचो ताच्या हातांत आसची मुदी. त्या देखून आमी बिस्पाक भेटता आसतना नमन करता आसतना ताच्या बोटाच्या मुदयेचो आमी उमो घेवचो आसा. बेश्टें सेकेंड दिवचें मात्र न्ही, आमी बोटाच्या मुदयेचो उमो घेवंक आसा. आनी मुदी कितें? मुदी तो त्या दियेचे लागीं लग्न जाला म्हणचें आमकां उगडापें करता. सांगताच ताच्या मुदयेक आमी उमो दिवचे मुखांतर ताच्या आत्मीक बापोयपणाक आनी हुद्द्याक आमी मान दिवचो, मोर्याद दिवची जावन आसा. पवित्र सभेच्या संप्रदाया प्रकार धर्माध्यक्षाचे मुदयेक गौरव दाखयल्यार थोड्या मापान पातकाचे शिक्षेक माफी मेळटा वा इंडुलजन्स आसा म्हणची शिकवण आसा. आनी एक संगत बिस्पातें आमकां पळोवंक मेळची ताची तकलेची तोपी जुकेत्तो म्हणटा आमी तामची तोपी. 13व्या शतमानांतावन बिस्प जावन आशिल्ल्यानी असली तोपी न्हेसचे रिवाज इगर्ज आसची आमकां पळोवंक मेळटा. पाप साहेब केदाळे धोवी तोपी न्हेसता. कार्दिनल तांबडी आनी गवळी बाब जांबळी रंगाची तोपी घालतात. त्या त्या हुद्द्याक लागून तो बोण वा रंग आसा. आनी एक संकेत बिस्पातें आमकां पळोवंक मेळचो मुकुट वा माइटर म्हणतो आमी. कितें तकलेर देवस्तुतेच्या कार्यावेळार तो न्हेसता. आनी माइटर म्हणलो इंग्लीश शब्द ग्रेक भाशेच्या मित्र शब्दांतावन आयला आनी हाचो अर्थ आसा मुकुट, तकले वस्तूर वा धर्माध्यक्षाचो उर्माल म्हणून सांगी येता. पोरण्या तेस्तामेंतान आमी पळयलें जाल्यार प्रधान याजक आनी हेर याजक असलो एक विशेष मुकुट ते तकलेर दवरताले आनी संप्रदाया प्रमाणे आपोस्तलांच्या खालार तावनूच ही रीत आयल्या म्हणून आमकां वाचूंक मेळटा. 1040 आनी 29 पापा लियाव नोवो हाणें परगटलेल्या पत्रांत ह्या विशीं अधिकृत उल्लेख आसा. आनी एक अंश वा गुर्तू गवळी बापातें आमकां पळोवंक मेळची बेतकाटे क्रॉयशर म्हणटा आमी. बिस्पाचो दांडो बऱ्या गवळ्याचो संकेत. बेतकाटी बिस्पान ताची जबाबदारी सांबाळच्याची, शेळयांक सोरोवची आनी सोलोवची निशाणी. पापा पाऊल 6व्या काळार तावन धर्माध्यक्ष क्रिस्ताचो प्रतिनिधी म्हणून दाखोवच्याक असल्या दांड्याचे तुदयेर कुर्सायिल्ल्या जेजूचो संकेत वापरलेलो आसा. बिस्पाक संबंद जाल्लो आनी एक निमाणो अंश म्हळ्यार कथेद्रा वा धर्माध्यक्षाची बसका. बिस्पाचें कदेल म्हणून सांगी येता. बिस्पाचें कदेल ताका शिकोवचो अधिकार आसा म्हणच्यो गुर्तो. हांवें म्हळें बिस्प त्या दियेसीजेंत श्रेश्ठ शिकोवणदार आनी संप्रदाया प्रमाणे बिस्प एक अधिकृत शिकोवन दिता आसतना तो त्या कदेलार तावन बसोवन दिता. हे पापा साहेबी रिवाज पाळण आसा. आनी हे कदेल खंय आसा? त्या देवळाक कथेद्रल म्हणटा आमी. कथेद्रा आसचें देवळ कथेद्रल तें त्या दियेसीच्या गवळी बापाची फिरगज आनी थंय तावन बसोवन दिवच्या शिकोवणेक प्रत्येक जावन पापा साहेबान दिवच्या शिकोवणेक एक्स कथेद्रा म्हूण म्हणटा. ह्यो संगती बिस्पाक बिस्पाच्या अधिकारा भोंवती ताच्या जबाबदारी भोंवती आसच्यो थोड्यो संकेत आनी संगती. खंडी जावन
खालचो आनी आयचो नियाळ तुमच्या आदाराक पावला, तुमची जाणवाय वाडयल्या म्हूण आमी बरवसता. देव बरें करूं तुमच्या सहकाराक उत्तेजनाक. परत्यान आज शिवमोगा देसचो गवळी बाब जावन संस्कारणी घेतल्या बाब फ्रांसीस सेरावोक तुमचे समेस्तांचे नांवे आनी सर कार्मेलीत फ्राद हेंचे नांवे सुभाशय पाठयता आनी तांच्या गवळीक वावरान सर बरें मागता. देव बरें.